दीस आयतार मार्चाची 29 तारीख 2026. ताळयांचो आयतार. सोम्याच्या कश्टांचो आयतार. पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 50 ओळ 4 तावन 7 पर्यंत. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक जीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उघडला आनी हांवें उपराटूंक ना, हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे घाड वडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेडण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आधाराक येता, देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 22 8 तावन 9, 17 तावन 18, 19 तावन 20 आनी 23 तावन 24. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हाका पळयतात ती म्हजी खेळकुळां करतात, वोंट वळयतात, तकली धलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो न्हय? आतां तस्सो ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तस्सो ताका सुटका दिवन दी, अशें ती म्हणटात. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? वय, सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला, खोट्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या. तांणी फापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सक्कड म्हजी हाडां हांवें मेजयेत. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या आंग वस्त्राक सोडती घालन आसात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हणून राखून आसात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे थावन पयस रावा नाका. म्हज्या आदारा तुर्तान म्हजे कुमकेक ये. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावंडा मदें तुजें नांव हांव वर्णितलों, तांचे जमातेन तुजी कीर्त गायतलों. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततीच्यानो, ताची महिमा ना वाडा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो, तांचे वंदन करा. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? दुसरें वाचप सा पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 ओळ 6 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामांचे रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्ण खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो कर मरणापर्यंत, खुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली बागवाजय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणून सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. क्रिस्त आमचे पसत मरणापर्यंत, खुर्साच्या मरणापर्यंत खालतो जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो
आनी सर्व नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. मातेवाप्रमाणे सोम्याच्या कष्टा मरणाची शुभ वार्ता. अध्याय 26 वोळ 14 अध्याय 27 वोळ 66 पर्यंत. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजकासरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाची 30 नाणीं मेजलीं आनी त्या दिसातावन ताका धन दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फुगनातले उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजूसरशीं येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फालाण्या मनशासरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव येतो सोम्या अशें विचारी लागले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय कटा कटा. जल्म कुसून नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री? जेजून जाप दिली, तुमच तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी सुमेस्त हांतले पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सोल्लो थेर करता तें सुमेस्त मनशां पासत पदकाच्या बोगसाण्या खातीर तें वारोवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांवें 10 फळांचो रोस तुमचे सोवें नव्यान पियेसर ह्या फुडां तो हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जीविशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्ल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलियाक वतालो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुकत जाल्यारय म्हाका सुकासो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगता, आयच्या राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सक्कट शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता गेत्समनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक
आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी खंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगास रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सर पडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या चिसासरशीं आयलो आनी ते न्हिदोन आसले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळण्याक संपडनशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांव भोगच्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलें ताका दिसलें. ते तितले न्हिदेन पिकिल्ले, पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्या सुत्रांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरण खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, या आमी, म्हाका घातान पराधीन करतलो आयला. अशें जेजून उलोवन आसतनाच जुदास, बारांतलो एकलो, थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक समूह आसलो. प्रधान याजकांनी आनी सुदैवाच्या मतबारांनी तांकां धाडलें. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो, जासो हांव उमो घेता, तो सुतो, ताका धरा. तो आयिल्लोस शिदा जेजूसरशीं वचून नमान मेस्त्री म्हणालो आनी ताचो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करून सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. त्या ताळा जेजू सोवें आसल्या भितरल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोतान घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नास जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय? पूण तशें केल्यार घडोवंक जायस म्हणून पवित्र पुस्तकीं बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें? तवळ जेजू जम्याक म्हणालो, सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवाळान तुमचे मदेगात बसून शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरले ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकीं बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीस सक्कट ताका सांडून पडलें. जेजूक धरल्यांनी ताका श्रेश्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमो जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेश्ठ याजकांच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावत म्हणून पळोवचे खातीर वचून राखवाल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ नितीसभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदताले. सबार फटकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले,
देव मंदिर मोडची आणि 3 दिसांनी परत्यान थंय बांदची आपणाक छाती आसा म्हणून ताणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडिल्ल्या फिर्यादीक तूं कांय जाप दिनाय? पूण जेजू वगूच रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें, जिवंत देवाचे नांवी सबूत घालून हांव तुका विचारतां, सांग आमकां, तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडां मनशा पुताक सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी अंतरळाच्या कुपां वयल्यान आयिल्लो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपले आंग वस्तूर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदा ससे. आनीक आमकां साक्षाची गरज कितें? तांणी केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार ताणें थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारून म्हळें, एक क्रिस्ता, तुका मारलेलो कोण तो? प्रवाद करून आमकां सांग पळोवया. तेणें पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकरणी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुवें गलिलयाच्या जेजू सांगाता आसलोय. पूण पेद्रून सक्त्या मुखार नाकान म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेताना दारवाट्या कडेन आनी एक साकरणींनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय नजरेच्या जेजू सांगाता आसलो. परत्यान ताणें नाकान चपूत घाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, मी जावन तूं तांचे पैकी एकलो. तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. त्यावेळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घालून म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान साद घालो. त्यावेळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्यां रडलो. साकळ जातस प्रधान याजकांनी आनी सुदैवांच्या मतबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हणून ठराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबाऱ्यांक दिवंक म्हणून फाटीं गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारलें, निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडोवन वचोंक ना, तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयांची नाणी देवळांत उडयलीं आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो, तो पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्याक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करून परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें एरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतली, मनशाक बांदलेलें मोल तें. आनी सोम्यान म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणें कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक हाण अधिपतीचे हुजीर उबो केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवाचो रायवे? जेजून जाप दिली, तें तूंच म्हणटाय.
पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवन नातली पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हणून तुमची खुशी, बाराबासाक वा ख्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक. तांणी मोसरान ताका धरून दिल्लो म्हणलें पिलात बरें जाण आसलो. अशें पिलात नित्यासनार बसून आसतना ताचे पत्नीन ताका जागरण धाडलें, तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्याक वचनाका. ताचे निमती गेल ते राती हांवें स्वप्नान जायते सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी बाराबासाक मागिजे आनी जेजूक जिवेशी मारयजे म्हणून लोकांक फुसलायलें. देखून अधिपतीन, दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दिजे म्हणून तुमची खुशी अशें म्हणून ताचे लागीं विचारल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर ख्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनीकी व्हडल्या ताळ्यान उपराटो बोबो मारन म्हणाले, ताका खुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचे आनी कांय चलना बदलाक गडबड ससरता म्हणून समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकांसमोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही, तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडों आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून खुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तू तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हाताक चिव्याची बेतकाटी दिली. आनी ताच्या मुखल्यान दिंबियांनी पडोवन ते ताची खळखळांकन ते म्हणूंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते थिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काण ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकी तांच्यो खेपडायो करून जातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्तू ताका न्हेसोवन ताका ते खुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमोन नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस वळोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्यांची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ता बोल भरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोवंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेलो ना. ताका खुर्सार जोडले उपरांत ताची आंग वस्त्रां तांणी सोडटी घालून वांटून घेतली आनी लागसर बसून ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवंक लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगाता दोग सोरांकी खुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेतेले ताची निंदा करताले आनी तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदीर नास करून 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलोय न्ही.
तूं देवाचो पूत जाल्यार खुर्सा वयलो सकला देव आनी तुका बचाव कर. तेस परी प्रधान याजक, शास्त्री आनी मालगाडे ताची खेळकुलां कर म्हणाले. हेरांक ताणें बचाव केले, पूण आपणाक बचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायलाचो राय खी, तर खुर्सा वयलो तो देंवोन दी आनी आमी ताका म्हणटले. देवाचेर तो पातयेलो मू. देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्ही. ताचे सांगता खुर्सार जोडलेले सोरी तेस परी ताची निंदा करताले. दनपारांतावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सडुणे 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबक्तनी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षण तांचे मदले एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळ मेहाण शिरक्यान बुडयलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजूक तांतलें चाकी सारकें ताच्या वोंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणाले, रावा, एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोव मारली आनी प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडतस देवाळाचो पड्डो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळो जालो. भुंय कांपली, खडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशय घेवन आशिल्ले साबार भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्ले उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शारांत येवन साबार जाणांक दिश्टीक पडले. शतपती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारोकर आशिल्ले जण भुंयकांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले. न्हीज जावन देवाचो पूत हो, ते म्हणाले. आनी साबार स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन हे संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गालिली येतावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आशिल्ली मरी मगदलेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्ले उपरांत आरिमाथायाचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलातासरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगच्यान गुठलायली आनी ताणें आपणाक म्हणून खडपांत पोकोर्ण केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मरी मगदलेन आनी ती दुसरी मरी थंय फोंडा समकर बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळी प्रधान याजक आनी फरिजेव सांगता मेळोवन पिलातासरशीं गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो ठक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटालो तसो आमकां उडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत फोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दी जाय. नंतर ताचे शिस येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयलेंचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्ही, वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले. फोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरून ते पाटी आयले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.
मेळ्ळ. आज सोम्याच्या पाशामाचो आयतार. सा एफ्रेम सांगता, काल क्रिस्तान लाजरसाक मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो. आज जेजू आपल्या मरणाक तयार जाता. काल क्रिस्तान लाजरसाची रेवडलेली लुगटां सुटयली. आज ताचे हात बांदूंक तयार जाल्ल्या सोजारांक तो दिता. काल ताणें मनशाकुळाक काळोखांतल्यान भायर सुटका दिली आनी आज तो काळोखी संवसाराक आनी मरणाचे सावळे कुशीन वता. आनी पवित्र सभा ही घडितां संभ्रमान आचरसिता. पवित्र सभा परबेची परब आचरसिता. ती रायाक स्वागत करता. तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा. सा पेद्रू अल्कंतारा सोम्याची पाशामाची 6 लिसांवां शिकयता. पयलें, सोम्याच्या पाशामाची दूख आनी कोडसाण आमकां दयाळायेन जियोंक करपा दिता. दुसरें, आमच्या पातकां वरवीं सोम्याक हें खुर्साचें मरण फावो जालें देखून आमकां आमच्या पातकाची नीज दूख आसाचें. तिसरें, सोम्यान केल्ल्या ह्या वर्त्या साक्रिफिसा खातीर आमी उपकारी मनान सोम्याक वंदन करीचें. चवथें, सोम्याच्या वर्त्या मोगाक आनी प्रिती मोगान आमी खालतेपण आनी मोग सोम्याक आमी अर्पिचे. पांचवें, आमी सोम्याच्या मरणा जिवंतपणाचो मिस्तेर आमच्या जिवितांत सदांच आराधन करीचे. सवें, सोम्याची शेगुणी जिणी आमच्या जिविताची सासनीक निशाणी जायचे. सा फ्रांसीस सेल्स अशें सांगता, कल्वारी दोंगोर आम्हा क्रिस्तांवांक माया मोगाची कॉलेज. पापा लिओ वर्तो सांगता, आमी सोम्याचो पाशांव आमचे मोतीन नियाळ करून आमची नदर खुर्सारुमकोळच्या जेजूचेर आसाचे. आमची काळजां आमी सोम्याक अर्पिचे, कित्याक सोम्यान आपले सर्वस्व त्याग करून मनशाकुळाक वेंग मारल्या. सा आगोस्तीन सांगता, सोम्याचो पाशांव आनी मरण आमकां लजेची गजाल न्ही, पूण आमच्या जिविताचो वर्तो भरवसो आनी वर्ती महिमा. सोम्याचें मरण स्विकार करून सोम्यान आमकां सासनीक जिवीत फावो केलें. हें विंचणार नवें जिवीत ताचे विणें आमकां लाभतें ना. आमी दिदेस्पर जावचें नाका. आमी पास्काची परजा आनी आलेलुया आमचें नवें गीत म्हणून सा जुवांव पावल दुसरो आमकां जागयता.